म्हजी ओळख बाब दिगंबराकडे खूप लहानपणांतल्यान एकदम आम्ही एका शाळेन म्हणजे बागेकराचे ते मॉडेल हायस्कुलांतल्यान आमी प्राथमीक शिक्षण घेतलें. मागीर आमी एकाच कॉलेजांत दोगोयी कॉलेजांतल्यान ग्रॅज्युएशन केलां. आमी दोगोय BSc जाले. म्हाका याद जाता ते शाळेन आनी कॉलेजांत आशिल्ले तेन्नाच तांकां अशें समाजकार्य करपाचें खूब वेग लागलेलें. तांकां ती तेन्नाच इच्छा येताली. तांकां सगळे खेळ आवडटाले आनी ते बॅडमिंटन ह्या खेळांत एकदम बसतात सामके आनी तांकां स्विमींगूय करपाक खूब आवडटालें. तांकां चलपाचें सगळें व्यायाम ह्यो सगळ्यो गोश्टी खूब आवडप तेन्नाच. आनी तांकां कसलोच सोरो सिगारेट कसलेंच व्यसन ना. तांकां कसलें दुयेंसूय ना. तांचे तुमी प्रकृती पळयल्यार तुमकां आजुनूय ते बॅडमिंटन खेळटा आसतले. म्हाका दिसता आजून ते स्विमींगाक वता आसतले. On his 65th birthday, there was a small booklet that was published. 65 persons wrote various things that they think about him. And one thing that comes out very clearly is his rise from grassroots, from a city councillor to the chief minister. I don't think I need to say anything on that count, but his growth story is a story of inspiration for all those who wish to make politics a career. As a MLA is very studious for MLA, minister आणि chief minister असतात प्रत्येक रूल रेग्युलेशन सारखे खबर असतात. त्यांनी जाऊन वेगवेगळे एन्व्हायरमेंट डेव्हलप ते कोण फटोवपाक शकना. ब्युरोक्रेट फटोवपाक शकना. स्पीकर ताका फटोवपाक शकना. चीफ मिनिस्टर फटोवपाक शकना. सगळे खबर आसता. सो हांव त्या हातून विचारत ना सत्ता आसात सत्ता नासात म्हाका काय फरक पडलो ना. हांव आमदार म्हणून आशिल्लो 7 वर्सां. म्हजो डेव्हलपमेंट आडावपाची कोणाक अवस्था जाली ना. आता थोडे जाण म्हणटा आमी डेव्हलपमेंटा खातीर केलें म्हणून. कसलो डेव्हलपमेंट? 7 वर्सां हांव म्हजे कडेन विरोधी पक्ष नेते ना. आतां विरोधी पक्ष नेते आसा तर आनी तुका बरे पद्दतीन हँडल करपाक मेळटा. म्हाका पावर यूज करपाक कळटा. पावराचो उपयोग करपाक कळटा. एज ए पोजिशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आय नो हाऊ टू यूज द ऑपोजिशन लिडर्स पावर्स. कोणाक कळना आशिल्लें तें. आनी ताजो फायदो लोकांक कसो जातलो, जनतेक कसो जातलो, कार्यकर्त्यांक कसो जातलो तें पळोवपाची म्हजी ड्युटी अशें हांव मानता. पूण बेसीक थिंग आज जर हांव इतल्या पोजिशनाचेर पावपाक शकलो जाल्यार तें सगळें ताजें श्रेय सगळें प्रधानमंत्र्याक वता. प्रधानमंत्र्यान म्हजेर विश्वास दवरलो. त्या विश्वासाक जर हांवें तोडो दिलो जाल्यार ताचे सारको इतकें चलत ना. हें हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगता. आनी म्हणून म्हजे कार्यकर्ते खूब फावटी विचारता म्हणजे विरोधी पक्षाचें काम हें फक्त उबें रावन बोवाळ करप न्ही, एलिगेशन करप न्ही. तर हांव मानता की विरोधी पक्षाचें काम हें अभ्यास करून सरकाराचेर चूक सरकाराक दाखोवन दिवप हें विरोधी पक्षाचें काम. सरकार आपली इमेज जर पळोवपाक जाय जाल्यार ती इमेज विरोधी पक्ष नेत्याच्या मुलाला भितर पळोवपाक जाय. जाल्यार सरकाराक कळटलें आपले खंयच्यो तारी कितें चलता. आनी म्हणून हांव विरोधी पक्ष नेतो म्हणून मुख्यमंत्री जाल्यार तरी जाय तें बरें. हांव मुख्यमंत्री पद पळयना. हांव विरोधी पक्ष नेत्याच्या रोगाक मुख्यमंत्र्याच्याकी चड महत्व दिता. कारण कितें? मुख्यमंत्र्याक एडवायस करपाक चीफ सेक्रेटरी आसता, डेव्हलपमेंट कमिशनर आसता, सेक्रेटरीज आसता, ब्युरोक्रेट आसता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसता. विरोधी पक्ष नेत्याक एडवायस करपाक तुमी आनी कोण ना. विरोधी पक्ष नेतो उबो रावलो आनी ठामपणे उबो रावलो चुको हाडून दाखयतलो सरकाराक जाल्यार ताका सपोर्ट करपी म्हणजे ती जनता प्रजे. हांव प्रजेचो आवाज म्हणून विधानसभेत आसता. हे सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय. आनी म्हाका आनंद जाता की हांव मडगांव नागरीक समितीच्या खात्यांतल्यान देव बरें करूं. ताणें कितें सुरवातेक आमचो तेंचूय भितर ते फॉर्मराटावयले सगळे आयले. त्या परत फॉर्मराटाचो सरकार दवरलो आमगे सारकी. म्हाका विचारच सुद्दां ना. बीजेपीक दिल्ली जे आयज सत्तेर आसा हेचो जवळ 67% सुमार लोक ऑपोजिशनाक आसा. म्हणजे ह्या लोकां बरोबर ना, ह्या सत्ते बरोबर ना. आनी कदाचित ज्या लोकांनी 2017 बीजेपीक मतदान केल्लें
त्यांचे आमदार तेरांचे घडले, त्यांचे मुख्यमंत्र्याक डिफीट केलो. म्हाका दिसता त्याच्या अर्धे लोक आज बीजेपी कडल्यान कुशीक सल्ल्यात. ज्या तरेन गेल्या 2.5 वर्सांची घाण या बीजेपी पक्षान आज गोंयांत हाडलेली आसा, जे लोकांनी तांकां मतदान केल्लें आशिल्लें ते लोक सुद्धा आज कुशीक सल्लेले आसात. गोंयकार फक्त पडगांवकारांचोच तो लोकप्रिय लोकनेतो न्ही, तर सगळे गोंयकार तो लोकनेतो सगळे गोंयकार ताका मानतात. ताच्या पक्षातले मानतात, ताच्या पक्षा भायले लोक मानतात. तो ताजें राजकारण, ताजें समाजकारण, ताजें अर्थकारण हे पक्ष सापेक्ष न्ही किंवा तुमच्या धर्माच्या सापेक्ष न्ही, तुमच्या एखाद्या कुटुंबाच्या सापेक्ष न्ही, तर ताजें अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण हे गोंयकाराक घेवन गोंयकाराच्या कल्याणाचें, गोंयकाराच्या उत्कर्शाचें आनी गोंयकाराचे बऱ्याचे अशें ताजें अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण